सर्वे म्हणतात ते पळय अजून पर्यंत आम्ही पहिला याच सर्वेन म्हाका दिसता जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्ले कितें सांगिल्लें बीजेपी इज गोइंग टू क्रॉस 405 सेम एजन्सीज आणि आय थिंक 2 of the agencies have now said that yesterday's what has been shown is not their report. They are still waiting and collating the data and data will be released today. हांवें ग्राउंडार काम केलां, आमच्या MLAन आमी ग्राउंडार काम केलां, आमचे व्हॉलंटियर्स आनी ग्राउंडार काम केलां. दिल्लीची जी जनता आसा, दिल्लीचे जे लोक आसा, आय थिंक इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द मॅन्डेट इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी. 8 तारखेक रिझल्ट येतलो. रिझल्ट आयल्या उपरांत आमी उलोवया. आम आदमी पार्टी पक्षाचे सरकार परत एकदा दिल्लीन स्थापन जातलें हाजे बद्दल म्हाका डावट आसपाक जायना, दिल्लीच्या जनतेकय डावट ना आनी तो कोणाकच डावट ना. So, कोणी कितलेय उलोव as far as this is concerned, of course our seats are going to come down because anti-incumbency factor is there. There are various other factors which are there. भारतीय जनता पार्टीन गुंडागिरी केल्या ह्या फाटी इलेक्शनाक, दिल्ली इलेक्शनाक. म्हाका दिसता 500-600 कोटी तांणी म्हाका दिसता दिल्ली इलेक्शनाकूच खर्च केला. आमकां आज म्हायती मेळ्ळा की परवेश वर्मान नियरली आपल्या न्यू दिल्लीची जी 5 स्टार हॉटेल आशिल्ली 5 ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी 5 स्टार आसा ती सगळी बूक केल्ली आपल्या व्हॉलंटियर्सा खातीर. म्हणजे कितलो आम आदमी पार्टीक हरोवपाचो तांकां इच्छा आशिल्ल्यान भंय जाल्लो आम आदमी पार्टी तातूंतल्यान दिसून येता. बट रिझल्ट इज गोइंग टू बी व्हेरी क्लियर ऑन 8th of that is day after tomorrow and we will speak after the results come out. नाही, इलेक्शन कमिशन ह्या फाट वॉज पार्ट ऑफ टीम ऑफ बीजेपी. हातल्या भितर डावटूच ना. पयशे वाडटा आसतना धरले लोकांक पयशांच्यो गाडयो मेळ्ळ्यो, गाडयांनी भितर कपडे जॅकेट्स आशिल्ले सुद्धा गोश्टी मेळ्ळे जाल्यार एक्शन घेनाशिल्ले. तुमकां सांगता तशें परवेश वर्मा हू इज द मेन पर्सन हू इज अपोजिंग केजरीवाल इन दीस कॉन्स्टिट्युएंसी. केजरीवाल साहेब आमचे जे आसा तांचे, आनी थंय तांणी जे तरेन पयसो वतला तो पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन पुरेपूर ऑथॉरिटीजांचो वापर केलो, पुलिसांचो वापर केलो. इलेक्शन कमिशन प्लेड अ ब्लायंड आय टू एंटायर थिंग. अँड इन स्पायट ऑफ ऑल दीस आय स्ट्रॉंगली बिलीव वी विल फॉर्म द गव्हर्नमेंट इन दिल्ली.